कारसवाडा आकय चेकपोस्टा लागसर कांय जाणांनी दोन कारीच्यो बेकायदेशीरपणान नंबर प्लेटी बदलपाचो प्रकार उक्ताडार आयला। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दोन खाजगी एसयूव्ही रेंट कार म्हूण कळंगूट आनी कांदोळे वापरताले खंय। रेंट कारीचो धनी हाका कारीच्यो अनियमीत हालचाली दिसून आयल्यो। उपरांत ताणें हे विशीं पुलिसांक कळीत केल्ले। हे विशीं तपासणी केल्या उपरांत एका रानांत ह्या कारीच्यो नंबर प्लेटी बदलतना पुलिसांक सांपडल्यो। गोंय नोंदणी आशिल्ल्यो नंबर प्लेटी बदलून ह्या कारींक राजस्थान आनी पंजाब नोंदणी आशिल्ल्यो नंबर प्लेटी लायिल्ल्यो। पुलिशेन एकल्याक थंयच ताब्यात घेतलो जाल्यार हेरांनी थंयच्यान फुच्च्यो काडल्या। ह्या प्रकरणात कोलवाळ पुलिशेन दोगा दुबावितांक अटक केल्या तशेंच दोनूय कारी जप्त केल्या। पळ काडिल्ल्या दुबावितांचो पुलीस सोद घेतात। कितल्या जाणांक अरेस्ट केल्ले हांगासर तुम्ही आता सध्या? किती गाडी अटॅच केल्या तुम्ही? कसली गाडी आसा त्यो? फॉर्च्युनर। कोलवाळे पुलिसांनी करसवाडा आकय हांगासर आंब्यानी म्हणटात थंयसर दोन प्रायव्हेट फॉर्च्युनर गाडयो ज्यो आसा ह्यो नंबर प्लेटी ह्या गाडयांच्यो चेंज करता आसतनाचे खंय तरी खबर मेळ्ळी आनी खबर जेन्ना कोलवाळे पुलिसेक कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी ताबडतोब कारसवाडा आकय जो चेकपोस्ट आसा आनी थंय आंब्यानी अशें म्हणटात थंयसर तेंच्यांनी धांव घेतली। ह्यो दोन फॉर्च्युनर गाडयो ज्यो आसा ह्यो प्रायव्हेट काही लोकांनी रेंटाक घेतिल्ल्यो आनी एक जी गाडी आसा ती कलंगूट ह्या भागातली तर एक फॉर्च्युनर गाडी आसा ती कांदोलीम ह्या भागातली। ह्यो दोन्ही फॉर्च्युनर गाडयो काही जाणांनी रेंटाक घेतिल्ल्यो आनी जेन्ना ते कांदोलीम कलंगूट ह्या सायडींतल्यान भायर सरले तेन्ना करसवाडा हांगासर पावले तेन्ना तेंच्यांनी जो चेकपोस्ट आसा आनी थंय आंब्यानी अशें म्हणटात थंयसर तेंच्यांनी खाचीन रानांत ह्यो गाडयो दोन्ही व्हेल्यो आनी त्या गाडयेच्यो ज्यो गोंयच्यो पासिंग रजिस्टर नंबर प्लेटी आशिल्ल्यो त्यो काडल्यो आनी एका फॉर्च्युनर गाडयेक राजस्थान पासिंग गाडयेचे नंबर प्लेट लायल्यो तर दुसऱ्या फॉर्च्युनर गाडयेक पंजाब रजिस्ट्रेशन पासिंग नंबर प्लेट लायली। जो ड्रायव्हर आशिल्लो फॉर्च्युनर गाडयेचो त्या ड्रायव्हराक तेंच्यांनी सध्या डिटेन करून कोलवाळे पुलीस स्टेशनाचेर हाडिल्ले आसा। सध्या कोलवाळे पुलीस ह्या चोरट्यांची शोधाशोध करीत आसा। ही गाडी जेन्ना चोरयेक गेल्ली तेन्ना खंय तरी एक ओमनी व्हॅन आसा इन्वॉल्ड आनी त्याच बरोबर एक एथर इलेक्ट्रीक स्कूटर जी आसा ही खंय तरी इन्वॉल्ड आसा आनी ह्या सगळ्या प्रकरणात खंय तरी एक व्हडली टोळी इन्वॉल्ड आसा अशें दिसण्यात येता की ह्यो ज्यो फॉर्च्युनर गाडयो ज्यो करसवाडा हांगासर पाविल्ल्यो त्यो खंय तरी गोंया भायर वचून खंय तरी चोरयेक वचपाचे प्रकरणार अशें दिसून येता। सध्या कोलवाळे पुलीस ह्या चोरट्यांची शोधाशोध करीत आसात आनी तेंची इन्व्हेस्टिगेशन जी आसा ही चालू आसा। सध्या मेरेन कोलवाळे पुलिसांनी दोगा जाणांक सध्या अरेस्ट करून आपल्या ताब्यात घेतिल्ले आसा आनी फुडली जो तपास आसा ते सध्या कोलवाळे पुलीस हांगासर करीत आसात। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।